Just imagine. जिंदा है तो जस्ट इमॅजिन देख ले. इष्टानो सध्या असेच चल्ला सगळीकडे आमच्या गोयातल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी पळयता की भाग मिल्कमॅन भाग कितल्यो घेवन स्वागत तुमचे इष्टानो प्रुडंट मिडियाच्या जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन. इष्टानो हांव सुद्दां पयलीं धांवपाक एक्सपर्ट आसलेलो मिल्खा सिंगा भशेन. रनिंग रेसीन हांव सदांच म्हाजो पयलो नंबर कारण हांव एकटोच धांवतालो. इष्टानो पावस खूब पडटा सद्या तेचेर म्हाका एक चारोळ्यो सुचता त्यो अश्यो. पावस म्हाका खूब आवडटा, पावस म्हाका खूब आवडटा. तळे भरता, मळब गडगडटा, गरोवन काडलेलें नुस्तें फडफडटा, लोक ऑफिसान वचूंक धडपडटा, अचकीत पावस येयलो म्हणून थोडे बडबडटा, कडकडीत चाव मारपाक जीव म्हाजो कडकडटा. पावस म्हाका खूब आवडटा, पावस म्हाका खूब आवडटा. थँक्यू थँक्यू सो मच, थँक्यू. अरे इतली बरी नासली. ओके इश्टानो, पावसा बरोबर सध्या सरकाराक हैराण केला ते म्हळ्यार हॅकिंगान. हय इश्टानो, फाटल्या कांय दिसांनी सरकाराच्यो तब्बल 12 ऑफिशियल वेबसायटी हॅक जाल्या. हॅकर्स जाय तो पोस्ट घालता आनी जाय तसली म्युजीक गव्हर्मेंट वेबसायटीचेर अपलोड करतात. अशें कळून आयलां की हॅकर्सांचो सर्वर बेज अमेरिकेन आसा. पण चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर म्हणटा की हॅकर्स आर फ्रॉम चायना. आतां चायनीज जाल्यार तो केन्नाच मेळपाना, कारण तुमी जाणा सगळे चायनीज एकाच सारके दिसतात. परू एका चायनिजान म्हाजे कडच्यान 500 रुपया आसलेले. आतां तेका हांव कसो कितें सोदूं आसूं म्हटलें सोदूं. पूण जस्ट इमॅजीन CM चिंतता पळय तशें केन्ना चिंतिना. तुमकां खबरूच आसा. जस्ट इमॅजीन आपल्या परीन सोदून काडपाचो यत्न करता की हॅकर्स अमेरिकेचे, चायनाचे काय खुद्द गोंयचे 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 गोंयचे. भारतीय जनता पार्टीक अशें दिसता की हॅकिंग हें कारस्थान गोंय काँग्रेसीचेंच. जस्ट इमॅजिन. महादेव बाब, CM म्हणटा हॅकिंगाचो सर्वर चायनान आसा. तूं कितें म्हणटा? हॅकिंगाचो केंद्रबिंदू खंय आसा? होमिओपॅथीक कॉलेजीन. ओ शिरोडा म्हणटा तूं. म्हणजे काँग्रेसीचो स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष शिरोडकर यांच्या गावात. बरें आतां करतले कितें तुमी? हेजी सखोल चवकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन तो हेजो संपूर्ण चवकशेचो पाठपुरावो करतलो. तुम्ही करतले कितें तें सांगा. कितें करतले तें सांगा. हॅकिंगाच्या संदर्भात तुमी ठोस पावलां उखलतले काय ना? त्या संदर्भात हांव माननीय मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयतलो की हे प्रकरणाची सखोल चवकशी जावची. आमी काँग्रेसमॅनाकूच विचारया वेदर गव्हर्मेंट वेबसायट हॅक करपा फाटल्यान तेंचोच हात आसा काय म्हणून. मासकॉम स्टुडंट्स आनी बडिंग जर्नलिस्ट्स वॉच मी. कशी हांव आतां बातमी काडटा आनी कसो हांव सारको तितूनसून एंगल काडटा. नाका नो क्लॅपिंग, ओन्ली लेट मी परफॉर्म. जस्ट इमॅजिन. सार्दीन बाब, where will we get a nice hacking software? We tried to find in Goa but we didn't get one. I think hacking software is not available in Goa. It is available in the market for a higher price. बहुत कुछ पता है यार हैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में. Sardin Bab, what was your first expression when you heard about Goa government official websites being hacked? I was surprised. Sardin Bab, Goa government's 12 official websites were hacked. Can you imagine? But what about other areas? Anje, which other areas are you referring, Mr. Sardin? About mining. Okay, sir. Latest news is that government has succeeded in repairing 3 to 4 websites out of 12 hacked websites. So this has to be stopped immediately. Huh? So much bad blood with BJP? Will it end someday? Will it end or not? This so-called bad blood will remain. बरे
पोस्ट ऑफिसान काम करपी आनी मायनींग डिपार्टमेंटान काम करपी एम्प्लॉई हांच्या भितर साम्य कितें सांगा पळया. कॉमन एक गजाल कितें सांगा. हां हांव सांगू. बोथ आर बाउंड बाय स्टॅम्प ड्युटी. ओरिजिनल जोक्स. ओके, what will be the reception area of Vedanta called as? A mining lobby. Very good. ओके, एका गांवान जर सगळेच लोक गावपी आसत जाल्यार सगळेच लोक गावपी आसत जाल्यार त्या गांवाक कितें नांव दिवपाचें? सिंगापूर. सिंगापूर. आमी सिंगापूरला चाललो. बरें, तुवें जर केन्ना तरी फोटो खातीर पोज दिल्लेलो जाल्यार तूं तें इंग्लिशीन कशें सांगतलो? हांव सांगता, आय हॅड एक्सपोज्ड फॉर अ फोटो. एक्सपोज्ड. म्हज्या एका रिपोर्टर फ्रेंडाक एक दीस एक सोरोप चावलो. हांवें म्हटलें, कितें जालें रे पापिया? तो रिपोर्टर फ्रेंड बावलो, कांय ना रे, सोरपाचें स्टिंग ऑपरेशन तें, आनीक कितें सांगो. स्टिंग. आतां कांय जाणांचें अज्ञान इतल्या उच्च लेवलाचेर गेल्लेलें आसता. शाह कमिशन रिपोर्ट म्हणजे कोण तरी शाह तेणें खंय भरपूर कमिशन घाल्लां आनी तेजेर खंय रिपोर्ट मागला. कितें कितें आयकतलो. आतां हेजे वरसून कितें कळटा जाणा की हे लोक प्रुडंट मिडियाची न्यूज पळयना रातचे. अशेंच जालें न्हू हेजो अर्थ. मागीर शी रियली म्हाका सांगता तुमकां हें अशें आयकून. आतां पळया, जी चलयां कानान घालतात ताका इयरिंग्स म्हणटात आनी तीच चलयां जर अशें आयकयत जाल्यार ताका इयरिंग म्हणटा. इयरिंग. हय, पणजेच्या पुलिसांनी पयरूच रातची नाकाबंदी केल्ली खंय. 3 कडेन ट्रॅफिक बी बंद आसलें. पण असल्या बंदीक जर नाकाबंदी म्हणटात जाल्यार ती करप कित्याक हें म्हाका कळना. खुबशे प्रश्न म्हाका सदोवपाक लागल्या. सिरियसली आय नीड अ ब्रेक. एक ब्रेक घेवया. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार आणि येवकार. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. आणि आयज खंय तरी सरकार पोर्टफोलिओ रिशफल करपाच्या वाटेर आसा आनी तुमकां सगळ्यांक उत्सुकता लागल्याच आसतली की कोणाक खंयची खातीं मेळटली आनी कोण नवे मिनिस्टर इंडक्ट जावं शकतले. तुमच्या भशेन आमकांय ती उत्सुकता लागलेली आसा आनी त्या खातीर आमच्या बरोबर आयज 3 मानेस्त हांगा येयलेले आसा. 3 मानेस्त येयलेले आसा. प्ले बॉय हॉटेल खंय तरी पयल्या फावटी गोंयांत हाडून हिस्ट्री करपाचो यत्न करपी आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर दिलीप परोळेकर आमच्या बरोबर आसा. आणि एडिटर संजय धवळीकर बाब आमच्या बरोबर आसात. आणि काँग्रेसीनसून भायर सरलेले मागीर BJPचो सपोर्ट घेवन इलेक्शन जिखोन इंडिपेंडंट MLA म्हणून असेंब्लीन पावलेले आमचे बिचोलचे आमदार नरेश सावळ बाब आमच्या बरोबर आसात. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. म्हजो पयलो प्रश्न नरेश बाब तुमकां. नरेश बाब, तुमची खंय तरी एक वळख आसा बिचोले. तुमची एक अशी वळख आसा, एक व्यक्तिमत्व अशें की सामकें कडक व्यक्तिमत्व म्हणून तुमची ओळख आसा बिचोले भितर. सो तुमकां दिसता की आतां टायम येयला की ह्या वळखी भितर ह्या तुमच्या इमेजीन खंय तरी बदल हाडपाक जाय अशें तुमकां आयज दिसपाक लागला? बदल करून व्हडलोसो फरक जातलो असो म्हाका दिसना. मागीर जे पळय आतां चलता तेच फुडें चलतलें. आतां कितें चलतलें हें जर तुवें विचारशीत जाल्यार तूं तें केन्नाच सांगचो ना, आमकां खबर आसा. पण एक गजाल आमी पळयल्या की आयज सुद्दां बिचोले मतदारसंघान राजेश पाटणेकराचो खंय तरी इन्फ्लुएन्स मातसो जाणवता खंय तरी. आपूण स्वता म्हणून पुढाकार घेतलो आनी कितल्या पर्यंत काम केलें हें तेणें दाखोवन दिवचें. बरें दिलीप बाब, म्हजो प्रश्न तुमकां आतां आमी अशें आयकलां की CM फॉरेन ट्रिपीनसून येवन खंय तेणी सगळ्यान पयलीं 1 by 1 सगळ्या मिनिस्टरांची भेट घेतली आनी त्या मिटिंगेन खंय तेणी सगळ्या मिनिस्टरांक जबरदस्त चंपी दिली खंय की सरकार बिवडोवंक सोदता म्हणून. खरी गजाल ही तांकां चंपी पडली मिनिस्टरांक. आतां हे मंत्र्याकूच दिवना, भितर आमदारूय आसा. नरेश बाब, आमी एक पळयलां की ना म्हणटा पण CM सगळीं तुमची कामां करीत आसा आनी करताय बी हे 1 by 1. तुमचे CM बरोबर बरे घनिश्ट संबंद आसा. आमी काँग्रेस पक्षा खातीर काम करणारे लोक. कितें 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 बरें समजा फाल्यां तुमकां बिचोले खंय तरी BJPची टिकेट दिली, कॅन्डिडेट तेंचो जा म्हणून, जाल्यार तुमी ती एक्सेप्ट करतले फुडल्या इलेक्शनाक? कदाचित
बरं नरेश बाब एक सांगा, तुमचे BJP लिडर्स आणि त्यांचे कार्यकर्ता त्यांच्या बरोबर तुमचे रिलेशन्स कसे असतात? त्या सगळ्यांबद्दल बरोबर रिलेशन आमचे बरें आसा, फक्त एक सोडून. कोण तो? आता सतीश धोंडवी म्हणशीत ते फाटल्या डिबेटीक रोहन खंवटेनी तशेंच कितें म्हणून गेला आनी मागीर व्हडले वाद. मी पळयलें की लास्ट 16 म्हयन्यान एकूच असो मिनिस्टर आसा ह्या सरकारान, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर, जो कन्सिस्टंटली आपल्या डिपार्टमेंटाचेर ऑफिशियल अशे विजीट, सरप्रायज विजिट्स करीत आसा, धाडी घालीत आसा, धाडी म्हणटा आमी कोंकणीन, तो घालीत आसा. प्रत्येक मनशाची उंची कमी जास्त असता. मनोहर पर्रीकर, एव्हरी मिनिस्टर कॅनॉट बिकम मनोहर पर्रीकर. एक्झॅक्टली. पण सध्या खंय तरी आतां सरकार पडपाचें अरिश्ट खंय तरी फुडें धुकल्ला. आतां खातें वांटप जातलें, मंत्रीमंडळ वांटप जातलें, नवे मिनिस्टर इंडक्ट जातले. सो सरकारा म्हऱ्यान आतां एक व्हडलें आव्हान आसा. कोणाक काडचो, कोणाक दवरचो, कोणाक खंयचें खातें दिवचें. CM मस्ट बी इन टेन्शन, म्हणजे सरकाराक प्रॉब्लेम जातलो. सरकाराक जर कसले प्रॉब्लेम आसा आमकां सांगा पयले. म्हजे कडेन पयली ये, मिलिंदा कडेन या. सरकाराक प्रॉब्लेम आहा, आमी स्टेप डावन जावपाक तयार आसा. बरें, लास्ट एकूच प्रश्न विचारता तुमकां हांव, दिलीप बाब. वेळ सोबत आयला म्हजो, एक्चुली आसा न्ही आनीक एक वर. तुमकां पॉलिटिकल सायन्स ह्या विशयान कितले मार्क्स पडलेले? खरें सांगा, तुमकां पॉलिटिकल सायन्स ह्या विशयान कितले मार्क्स पडलेले? एक्झॅक्टली तूं म्हाका जर मार्क विचारशीत जाल्यार हांव तुका सांगूंक शकचो ना. कित्याक लागून सांगता, हांव परिक्षेक बसलां. ओके. दिलीप बाब म्हणटा, दिलीप पडवळकर आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणटा की तो आनी मिलिंद नायक पावर मिनिस्टर एका पांयार खंयच्याय क्षणी ते रेजिग्नेशन दिवपाक तयार आसा. फक्त CMन तांकां सांगपाक जाय की सोड रे म्हणून, सोमते ते दिवपाक रेडी आसा. पळोवया की पावर मिनिस्टरांचे हेच मत आसा आनी ते रेडी आसा काय ना ते. मिलिंद नायक सर, तुमी खंय रेजिग्नेशन दिवपाक रेडी आहा काय? एका पावलार तुमी एका पांयार रेडी आसा खंय? दिस मंथ म्हाका दिसता एंड ऑफ ऑगस्ट, 31 ऑगस्ट पर्यंत. ओके, म्हणजे 31 ऑगस्ट मेरेन तूं आणि दिलीप पडवळकर ट्युरिझम मिनिस्टर तुमी रिजायन करतले. पण आमकां कशें कळटलें, मिडियाक आमकां कशें कळटलें, तुमी कशें इंटिमेट करतले? हाव आर यू गोइंग टू इंटिमेट? हाव? तुमकां कॉपीज दिता सगळ्यांक. जस्ट इमॅजिन